एवरीवन, तर कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. भुवन क्रिएशनाच्या तुमकां सगळ्यांना म्हजो वेलकम. तर आयच्या रेसिपीन आमी पळोवया क्रॅप शाकोती कशी करता ती. सो आतां हांवें हांगासर घेतला अर्दो नाल्ल सय, एक कांदो उबो चिरून, एक हरवी मिरसांग, आलें 4 ते 5 लसूण, अर्दी वाटी गरम मसालो, एक कांदो बारीक चिरून, एक चमचो मीठ, कोथमीर, 4 ते 5 भिंडांची सोलां, हळद आनी कुल्ल्यो अश्यो उजरोवन घेतल्या. गॅस ऑन करून तातूंत एज पर रिक्वायरमेंट उदक घालून घेवपाक जाय. सोमतीच तातूंत 4 ते 5 भिंडीची सोलां अशी धुवन घालपाक जाय आनी अर्दो चमचो हळद घालून घेवपाक जाय. ती शिजता म्हणसर आमी तेचो मेथो वांटून घेवया. मेथो वांटपा खातीर गॅसार एक कढाई गरम करपाक दवरपाक जाय आनी तातूंत एज पर रिक्वायरमेंट तेल घालून घेवपाक जाय. तेल गरम जालें म्हणटकीर तातूंत उबो चिरिल्लो कांदो घालून घेवपाक जाय. आनी आलें आनी लसूण घालून घेवपाक जाय. ते बरे अशें रोस्ट करून घेवपाक जाय. कांदो बरो असो रोस्ट जाल्या उपरांत तातूंत एक हरवी मिरसांग उबी चिरून घालपाक जाय. हरवी मिरसांग ऑप्शनल आसा, तुमकां जाय जाल्यार घालपाची, कित्याक गरम मसालो ऑलरेडी तिखट आसता. पण हरवी मिरसांग घातल्या उपरांत ताची जी टेस्ट आसा पळय ती आनीक बरी एनहेन्स जाता. कांदो असो बरो गोल्डन ब्रावन जालो म्हणटकीर तातूंत अर्द्या नाल्लाची सय घालून घेवपाक जाय. सो म्हाका न्हू ही ग्रेवी चड अशी नाका, मातशी सुकीच जाय, सो हांवें अर्दोच नाल्ल घेतला. पण तुमकां जाय जाल्यार तुमी एक नाल्लाची अर्दो आनी इल्लेशे सय अशें बी घालूं शकता. ही सय आतां बरी अशी गोल्डन ब्रावन जायसर भाजून घेवपाक जाय. सय बरी अशी भाजून घेतल्या उपरांत मेक श्योर करात की तुमी सय करपू नाका. ओके, मातशी गोल्डन ब्रावनूच करपाची. आनी तुमचे कडेन समज सुको नाल्ल आसा न्हू जाल्यार ही जी रेसिपी आसा पळय क्रॅप शाकोती ती आनीक बरी लागता. ओके, गॅस बंद केल्या उपरांत तातूंत अर्दी वाटी गरम मसालो घालून घेवपाक जाय. गरम मसालो घातल्या उपरांत ते अशें बरें मिक्स करून घेवपाक जाय आनी ही थंड जावपाक दवरपाक जाय. थंड जावन दवरली न्ही की आनी ती मिक्सरान वांटून घेवपाक जाय. हो पळयात आतां आमचो मेथो बरो निवळ्ळो आसा. तो एका मिक्सराच्या जारान घालून तातूंत थोडें उदक घालून तो बरो वांटून घेवपाक जाय. मीनवायल तुमी पळोवपाक शकता आमच्यो ज्यो कुल्ल्यो आसा पळय त्यो ऑलरेडी अशी हाफ शिजलेले आसा. तुमचो कलर पळय ऑलरेडी चेंज जाल्लो आसा. सो त्यो आनीक मातशें शिजपाक दवरपाक जाय. वाटलेलो मेथो उकडलेल्या कुल्ल्यांनी घालून घेवपाक जाय आनी आनीक ती एक 5 ते 10 मिनटां शिजत दवरपाक जाय. कुल्ल्यांक बरो असो खतखतो आयलो म्हणटकीर तातूंत एक चमचो मीठ घालून घेवपाक जाय. कुल्ल्यांक खतखतो येता म्हणसर एका कढाईन तेल घालून घेवपाक जाय आनी तातूंत बारीक चिरलेलो कांदो स्लायटली असो रोस्ट करून घेवपाक जाय. हो कांदो तुमी डायरेक्टूय घालूं शकता आनी रोस्ट करूनय घालूं शकता. रोस्ट केल्ल्या कारणान ताची जी टेस्ट आसता पळय ती आनीक बरी लागता. स्लायटली रोस्ट केल्लो कांदो कुल्ल्याच्या बॅटर वयल्यान तातूंत
कोथंबीर घालून ते गार्निश करून घेवपाक जाय. ही आतां आमची क्रॅब शाकोती खावपा खातीर रेडी आसा. ही पळयात आतां आमची क्रॅब शाकोती सर्व करपा खातीर रेडी जाल्ली आसा. सो तुमी पळोवपाक शकता कुल्ल्यांचो कलर कसो चेंज जाल्लो आसा आनी ग्रेवी बीन हांवें न्हू ती चड अशी सुकी कशी केल्या. तुमकां जाय जाल्यार तुमी एक्स्ट्रा नाल्ल घालून चड ग्रेवी बी करूं शकता. ही खावपाक खूब बरी लागता. तर आतां आमची क्रॅब शाकोती जावन रेडी जाल्ली आसा. ही तुमी कित्याय वांगडा खावं शकता, जशें की चपाती, पोळी, रोटी, नान, इवन रायसा वांगडा बी खावपाक ही बरी लागता. तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करून पळया आणि माझी रेसिपी आवडली जाल्यार माझ्या चॅनलाक लायक, शेअर, सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.